काणकोण 4 रस्त्यावेल्यान भगतवाड्यार वचपी रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान दर दिसा अपघातांचे सत्र चालूच। अदमास चुकोन दर्यावेळेर वचपी ट्युरिस्ट पडटात म्हण थळावे सांगतात। ह्या रोडाची कंडिशन एकदम दुर्दैवी आसा। होच रोड तुका पयलीं इंटरकॉन्टिनेंटल वतालो, आतां हायवे वता। ह्या रोडानच कोळमा, पावळे, पाटण्या बिचार वचपाक मेळटा। हो अत्यंत बिजी रोड, तुमकां पळयल्यार कळटलें। कितल्योश्योच गाडी हांगा येता वतात, लोकांक रावचें पडटा अशे पद्दतीन मुखाल्ली गाडी येत जाल्यार ती मुखाल्ली गाडी कित्याक 2 गाडी एक बरोबर पास जायना। हेजे वारंवार आमी सगळ्या नजरे मुखार हाडिल्ले, आमी सभापती नजरे मुखार हाडून दिले, म्युन्सिपालिटीक खबर आसा, तुजे PWDक खबर आसा रोड्साक, पण तरी आसतना हो रोड जायना। हें दुर्दैव आमचें। याद जाता की सभापतीलो एक स्टेटमेंट आसलो की काणकोणा सगळे रोड चकाचक जातले म्हणून। म्हाका खबर ना खंयची रोड चकाचक जाला, पण निदान ज्या गांवांत हांव रावतां भगतवाड्यार त्या वाड्या वयलो हो रोड जो आसा तो अजून चकाचकय जालो ना आनी अरुंद अजुनूय आसा, रुंद जालो ना। 4 रस्त्यारसून भगतवाडा तशेंच ट्युरिस्ट प्लेसी आसा, हांगा 2 बिचीस आसा, पाटणे, कोळम आनी हेर बाकीची वाटो आसा। तशेंच हो रस्तो सेम कनेक्ट जाता हायवेक। हायवे वयल्यान जो मनीस येता ते हांगच्यान जेन्ना काणकोण बाजारांत वयता किंवा पावळे बिचार वयता तेन्ना ह्याच रोडा वयल्यान तांकां देंवची पडटा। रस्त्याची कंडिशन कशी आसा, सद्या हो रस्तो पयलींसून बारीक आशिल्लोच, पण आतां कोसळत गेल्ले कारणान आनी तेजी रुंदी कमी जायत चल्ल्या। खास करून जे ट्युरिस्ट येतात तांकां रस्त्याचो अंदाज मेळना, तेन्ना खुबश्यो गाडी सकयल पडल्यो अशें हांगच्या थळाव्या लोकांनी आमकां सांगलां। हांगची लोकांची मागणी आसा की रस्तो बेगोबेग रुंद करचो, संबंदीत खात्यान हेजेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो रुंद करचो अशी मागणी आसा। स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।